गिरदोळी क्लबान फायनल UCT ट्रॉफीत सुवात मेळयली। कुंकळी युनियनाक 5 विरोधात 1 गोल फरकान हारोवन गिरदोळी क्लब युनायटेड क्लब ऑफ तालावलेन घडोवन हाडिल्ल्या UCT ट्रॉफी इंटर विलेज फुटबॉल सर्तीचे फायनलीत पावला। पळयात रंगतदार डावपेच। पयल्या अर्दात कुंकळी युनियनान आघाडी मेळयली। 1-0 जॉलिटन फेर्नांडिसान गोल केलो, जाल्यार दुसऱ्या अर्दात गिरदोळी क्लबाच्या जॉकिम कार्वालोन 3 गोल मारले, जाल्यार सफूक शेख आणि फ्रेझर गोमसान दरेकी 1 गोल करत गिरदोळी क्लबान 5 विरोधात 1 गोल फरकान जैत जोडले। ताळावलेच्या सरकारी मुळावे शाळेच्या खेळामळार ही फुटबॉल सर्त रंगली। GOA365 खातीर रमेश नायक राऊत, मनीषा जाधव आणि शिवानी सांगेलकार।